रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन पक्षा भितर व्हड कारवाय करून आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्या। ह्या वांगड्यांचेर पक्ष विरोधी वावर केला अशे आरोप आसात। हो आदेश आरजेपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी जारी केला आणि हे कारवायेक लागून पक्षांत व्हड बोवाळ निर्माण जाला। मजगतीं 2022तल्या 6 उमेदवारांक टर्मिनेट केल्ले। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। एज अ मेंबर म्हणून 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। तितून भितर विरेश बोरकाराचो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा लुसियो रोंकन हेकाय तेणी टर्मिनेट केल्लो आसा। आनी मेन म्हटल्यार तेणी जे रिजन दिला ते रिजन म्हणजे मडगांव एक तेणी मिटींग घेतलेली। ते मिटींगेक लागून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो की ती एंटी पार्टी मिटींग जाली म्हणून आनी ते मिटींगेक आमदार विरेश बोरकारूय आशिल्लो म्हणून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो। आनी त्याच मिटींगेचे फाटभुंयेचेर आतां हे जे टर्मिनेशन जे आसा ही टर्मिनेशन घातलेली आसात। आनी तितून तेणी पॉयंट्स घातलेले आसात ते अशे की त्या मिटींगेक अशें उलोवप जालें की पार्टीचो जो फुटबॉल सिंबॉल आसा तो कसो टेक ओवर करपाचो किंवा पार्टीचो प्रेसिडेंट कसो बदलपाचो। त्याच बरोबर पार्टीची जी सीईसी म्हणजे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बॉडी आसा ती कशी बदलपाची। तशेंच पार्टी समज पार्टीची बॉडी जी आसा ती तेंचे कांय आयकना जाल्यार कोर्टान वचून पार्टी कशी आपले ताब्यान घेवपाची। तशेंच पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जी आसा ती घेवपाक पार्टीक खंय फोर्स करप। आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे एक्सपेल केल्ले जे मेंबर आसात जेंका काडून उडयल्ले जे मेंबर्स आसात त्या मेंबर्सांक कशे भितर घेवप हेचेर सगळे डिस्कशन त्या मिटींगेक जाल्लें। आनीक हे डिस्कशन जे आसा ते एंटी पार्टी डिस्कशन म्हणून ह्या 10 जाणांक काडून उडयल्ले आसा। तर तेंचे नांव पळोवया जाल्यार सगळ्यान पयलीं नांव येयल्लें आसा प्रशांत पागी जो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो। तशेंच लुसियो रोंकन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जो विरेश बोरकाराचो पर्सनल सेक्रेटरी जावन आसा। तशेंच मनिला शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फाटले झेडपीक म्हाका याद येता ते झेडपीक सुद्दां तेणें फाटीं शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कंटेस्ट केल्लें। तशेंच राहुल नायक हो बी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। प्रेमानंद गावडे हो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी फाटले टायम तेणें मडकय मतदारसंघान सुमारे 4,500 मतां काडलेलीं तेकाय बीन हांगा टर्मिनेट केल्लो आसा। तशेंच डेगले फेर्नांडीस वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें झेडपी इलेक्शन तशेंच फाटलें एसेंब्ली इलेक्शन तेणें कंटेस्ट केल्लें वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान। तसोच मेल्विन डिसिल्वा हो बेणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। तसोच विशाल देसाय हो बीन केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फाटले फावट तेणें कंटेस्ट केल्ले केपे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तेकाय बीन टर्मिनेट केल्लो आसा। त्याच बरोबर आदित्य देसाय हो पयलीं सावन कोर मेंबर जसो आरजीचो फावंडर असो तितून जे 7 जाण जे आसताले तितून भितर हो आदित्य देसाय आशिल्लो तेकाय बीन खंय तरी टर्मिनेट केल्लो आसा। तशेंच संजन म्हणजे उर्फ सॅम नायक हो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तेकाय टर्मिनेट केल्लो आसा। एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या 10 जाणां पैकी एक विरेश बोरकाराचो पीएस जालो। तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा जे फाटले इलेक्शनाक तेणी निवडणूक लडयल्ली। तशेंच 2 जाण सीईसी म्हणजे एक्झिस्टिंग सीईसी 2 जाण मेंबर आसात ते म्हणजे प्रेमानंद गावडे आनीक विशाल देसाय हे 2 जाण सीईसी मेंबर आसात तेंकाय टर्मिनेट केल्ले आसा। सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले कांय दीस आरजी पार्टी भितर खंय तरी एक शांतता आशिल्ली आनी इतलो सगळो जो बोवाळ जालो त्या बोवाळा उपरांत खंय तरी दिसलेलें की हे जे वातावरण आसा तें मिटलेलें आसा आनीक आतां हेजे फुडें बोवाळ जावचो ना। जेन्ना विरेश बोरकाराची रातची मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें दिसतालें की हेजे फुडें आतां बोवाळ जावचो ना आनी खंय तरी सगळें हें मिटलेलें आसा। पूण खंय तरी हांगा आरजीपीचे जे सीईसी किंवा जे मेन पदाधिकारी आसात तेणी हांगा दाखोवन दिल्लें आसा आजून कांय मिटलेलें ना आनीक हितून खंय तरी तांकां जो राग आशिल्लो तेंचेर तेणी आयज टर्मिनेशन काडलेलें आसा। आनीक दुसरी बाजू समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कितले जाणांक टर्मिनेशन येतलें हे सुद्दां प्रश्न उप्रासतात कित्याक ते मिटींगेक जशे आमकां रिपोर्ट्स आयल्यात त्या मिटींगेक खूब लोक आशिल्ले तितून भितर विरेश बोरकारूय ते मिटींगेक आशिल्लो
आसतलो जाल्यार विरेश बोरकाराक सुद्दां आतां टर्मिनेशन येतलें काय कितें काय विरेश बोरकाराचेर कशी कितें एक्शन जातली कित्याक तो आमदार आसा आनी तेजेर कशी कितें एक्शन पार्टी घेतली हें पळय सारकें आसतलें आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना विरेश बोरकाराक कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना विरेश बोरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां खंय आजून पार्टी कडल्यान रकाद येवना की आतां फुडली मिटींग जी केन्ना आसतली कितें आसतली ती आजून तांकां काय पार्टीन कळोना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज 10 जाणांचें टर्मिनेशन पार्टीन केल्लें आसा जाल्यार आतां परत आनी कितले जाणांचें टर्मिनेशन जाता तें पळय सारकें आसतलें.